बसून बी घेता इंटरेस्ट कितें आमकां दोगांयक इंटरेस्ट नाशिल्लो ना उलोवपा. हाय हॅलो तुगेले इंटरेस्ट दिता. हाय हॅलो गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, हॅलो एकदम मस्त अशी ठणठणीत. तर तुम्ही थंबनेल पळयलो, टायटल पळयलो आणि सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार तुमकां थँक्यू, कित्याक की तुमी थंबनेल आनी टायटल पळोवन ह्या व्हिडिओचेर क्लिक केलें. खूब जाणां अशी आसतली जी हो व्हिडिओ पळयता ती सामकी एक्सायटेड आसतली. खूब जाणांचो हो रिक्वेस्टेड व्हिडिओ आसतलो आनी खूब जाणां म्हटल्यार खूब वेट केलो आसतलो ह्या व्हिडिओ खातीर. तर फायनली तुमच्या खातीर आयज आमचो लव स्टोरीचो व्लॉग जो आसा पळय न्हू तो, म्हटल्यार खूब रिक्वेस्ट करून आणि खूब अशे मस्को लावन लावन आयज फायनली तो रेडी जाला. आमचो लव स्टोरीचो व्लॉग, लव स्टोरीचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो शेअर करपा खातीर. तर सगळ्यात पयलीं जे कोण नवे आसा आनी जेणे कोणी आमचे व्हिडिओज केन्नाच पळोवना, जावं केन्नाच म्हाज्या डेली व्लॉगिंगाचे रुटीन व्हिडिओ जावं खंयचोच व्हिडिओ पळोवना, तेंच्या खातीर हांव अक्षदा आनी हो विनय. तर आमी दोगांय म्हटल्यार म्हाजो हो डेली व्लॉगिंगाचो चॅनल आणि आयज जर तुम्ही म्हजो लव स्टोरीचो व्हिडिओ पळयता पळय न्हू तो आसा रिक्वेस्टेड व्हिडिओ. सो हांवें मोस्ट रिक्वेस्टेड आणि मोस्ट अवेटेड म्हणटा तसो व्हिडिओ जावन आसा. आणि हांवें जेन्ना पळय म्हळ्यार रिक्वेस्ट येताली पळय न्ही लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी म्हणून, तेन्ना हांवें सांगलें की जेन्ना म्हाजे 5000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जातले पळय न्हू तेन्नाच हांव लव स्टोरी जी आसा पळय न्हू ती शेअर करतलें अशें म्हणून. आणि देवाच्या कृपेन झाले बेगीन बेगीन 5000 सबस्क्रायबर जे आसा पळय न्हू ते जाले बी कंप्लीट माझे. सो आता माझी ड्युटी, माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमची लव स्टोरी जी आसा पळय न्हू ती तुमच्या मेरेन पावोवपाची. आणि आयचो जो लव स्टोरीचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तेजेर आमी स्क्रिप्ट रेडी करून हांवें जस्ट एकानी थोडेशे हायलायटेड पॉयंट्स जे आसा पळय न्हू ते रिमाइंड करून दिल्या. आणि तेचेर आमी जे कितें आमकां याद जाता, जशें जशें कितें आमचे ह्या एक्सपिरियन्स म्हणा जात, जशें जशें आमचो आमी कशे दीस काडले, आमी कशे म्हटल्यार आमी जेन्ना रिलेशन आशिल्ले पळय तेन्ना कसो टायम स्पेंड केलो ते सगळे तुमच्या वांगडा शेअर करतली, बट स्क्रिप्टेड कांयच ना. चला तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करूया. सगळ्यात पयलीं आमची जी लव स्टोरी आसा पळय न्हू ती स्टार्ट जाल्ली 2018 दिसता 2018 विचारता काय सांगता? हाय का ना ना सांगता जाल्यार तू रॉंग. हा 2019 आता हांवें जर परत म्हटलें न्ही ना तू रॉंग म्हणा तर 2020 बी म्हणटलो. 2019 तर आमची जी लव स्टोरी आसा पळय न्हू ती स्टार्ट जाली 2019. आणि आतां अशें आसता न्ही कोणाची लव स्टोरी बी जी स्टार्ट जाता पळय ताका मिडल मॅन आसता जावं कोणी एक असो पर्सन आसता जो जेचे थ्रू मेळटात बीन. आमच्या हितून न्ही तशें ना कोण मिडल मॅन आसा, ना अशें कोण कॉमन फ्रेंड्स आसा जेचे थ्रू आमी मेळ्ळी अशें म्हणून. आमचो मिडल मॅन आनी आमचो कॉमन फ्रेंड जो आशिल्लो पळय न्ही तो फेसबुक. आमची लव स्टोरी जी आसा पळय न्हू ती फेसबुका थ्रू स्टार्ट जाल्ली. आनीक खरें सांगपाचें म्हटल्यार न्ही अशें नाशिल्लें ना म्हाका तर हेजें कांय खबरच नाशिल्लें. फर्स्ट न्ही हेणें म्हाका फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडली, हांवें एक्सेप्ट करूना. सो नेक्स्ट न्ही हेणें म्हाका रिटर्न ना मागीर नेक्स्ट न्ही हेणें म्हाका मेसेज केली, हांवें रिप्लाय करूना. सो हेणें फ्रेंड रिक्वेस्ट जी आसा पळय ती कॅन्सल करून परत फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडली. आणि तेन्ना मागीर हांवें फ्रेंड रिक्वेस्ट जी आसा पळय ती एक्सेप्ट केली आणि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली. बट अशें नाशिल्लें मागीर न्ही हेणें म्हाका मेसेज केली, मागीर थंयच्यान आमचें चॅटिंग जें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट जालें. बट अशें नाशिल्लें ना म्हाज्या मायंडान आशिल्लें, मे बी हेज्या मायंडान बी नाशिल्लें. रेअर चॅटिंग आसता रेअर म्हळ्यार अशें ना की दीसभर चॅट करताले अशें कांयच नाशिल्लें, रेअरली केन्ना. आनी हांव तेन्ना ऑफिसान आसतलें कामाक. तर आनी हांव जे कडेन पळय कामाक आसतलें पळय रियल इस्टेटान, बँकेन कामां लागच्या पयलीं तें रियल इस्टेटान कामाक आसतलें थंय न्ही सामको बिजी वतालो टायम, खूब काम आसतलें, वर्कलोड खूब आसतलो. सो आनी तितलो इंट्रस्ट बी नाशिल्लो न्ही, सो ताका लागून तितले चॅट बी करना. आनी हो बीन तशें करून इरिटेट जावपा सारक्यो जावं रिप्लाय करपा सारक्योच मेसेजी करतालो अशें बी ना. हो बी रेअरली मेसेज करता आपणाक जेन्ना टायम मेळटालो, आपल्याक जेन्ना दिसतालें पळय न्हू मेसेज करचें अशें म्हणून तेन्ना करा. आनी हांवें जर केन्ना रिप्लाय दिलो, इवन ऑनलायन आसून पसून रिप्लाय करनाशिल्लो.
हे बीन आसा. तें आसा. सो अशें नाशिल्लें की रिलेशनान येवपाक जाय जावं पटोवपाक जाय अशें म्हणून नाशिल्लें मेसेज. जस्ट एक रँडम अशी फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी अशेंच नॉर्मल चॅट अशें म्हणून मागीर स्लोली चॅट्स वाडत गेले. मागीर मेसेंजराचे म्हाका फोन येवपाक लागले. लोकाले न्हू हेचेच, तर मेसेंजराचे मागीर कॉल करपाक लागलो. मागीर चॅटिंग बी खूब जावपाक लागलें. मागीर व्हॉट्सॅप नंबर शेअर जालो. मागीर व्हॉट्सॅपाचेर चॅटिंग जालें, फोनार उलोवप जालें. जाल्यार बीन व्हॉट्सॅपाचेर इतलें दीसभर चॅटिंग जायनाशिल्लें. रातचें जेन्ना हांव घरा वतालें पळय न्हू त्या टायमार, आनी 9 साडे 9 असो आमचो टायम आसतालो. आनी तुमकां तर खबरच आसा की आमच्या घरा कडेन न्ही नेटवर्क इतलें प्रॉपर अशें मेळना की चॅटिंग बी सारकें करपा सारकें. सो जशें जशें नेटवर्क येता तश्यो मेसेज्यो वयताले, तश्यो मेसेज्यो येताले आनी तशेंच करून. आनी हार्डली आमी 20 मिनिट्स उलयताली फूल डेयाक. हार्डली 20 मिनिट्स. ते केन्ना मागीर स्टार्टिंग तर ना, 2-3 दिसान बी एकदां फोनार केन्ना अशें उलयलें जाल्यार, ना जाल्यार अशें ते बी कितें रँडम जेवले, च्या पिले, ऑफिसान पावले, खाले पिले इतलेंच. स्पेशली मागे आनी कितें हे शुअर शुवर आसतलें. केन्ना आपूण टॉपिक आसत ना आनी मागीर फकत बिझनसाचे खबऱ्यो. आपूण जावन केन्ना फोन केलो न्ही जाल्यार बसून तशेंच आसतलें. आनी कितें सांग न्ही, सांग गो इतलेंच आसता. आनी म्हाका तें खूब इरिटेटींग दिसतालें. हांव म्हणटालें ना मातशें काम आसा, मागीर करता, मागीर उलया अशें. आनी तेका बी तें ओके आसतलें कित्याक तेका बी अशें जाय आशिल्लें. आपूण जावन फोन करतालो बट कितें आसतालें केन्ना तरी फोन दवरल्यार पुरो जातालें एका. सो उलोवपाक बी इंट्रस्ट नाशिल्लो, स्टील फोन करतालो. सो मागीर आय थिंक फर्स्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट जी हांवें एक्सेप्ट केल्ली पळय ती जुनाक. 1 जुनाक न्ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली. मागीर ते चॅटिंग स्टार्ट जाले, व्हॉट्सॅप नंबर शेअर जालो, व्हॉट्सॅपाचेर चॅट जाले, व्हॉट्सॅप मागीर फोन कॉल्स जाले. अशें करून खुबश्यो गोश्टी घडल्यो. जून टू सप्टेंबर म्हटल्यार मागीर आमी डिसायड केलें मेळपाचें म्हणून. हयच म्हणटा डिसायड केलें मेळपाचें म्हणून. डिसायड बी कोणें हेणेच केलें की ना आमी एक दीस मेळया अशें म्हणून. हो आसतालो काणकोण, म्हाजें घर सावड्ड्या. हांव दिसभर आसतालें मडगांव कामा लागून. कामा वतालें न्ही मडगांव, दिसभर मडगांव आसतालें. मागीर फायनली ओके चल मेळया, डिसायड केलें मेळया बी म्हणून. डिसायड केलें खरें बट कितें हेकाच टायम मेळनाशिल्लो काणकोणच्यान मडगांव येवपाक. आनी असो टायम सांगतालो जो म्हाज्या खातीर खूब ऑड आसतालो टायम. मोदी 3 बीन असो मेळपाक सांगतालो. ज्या टायमार हांव ऑफिसान खूब बिजी आसतालें, फोनार उलोवपाक मेळनाशिल्लें, त्या टायमार हो म्हाका मेळपाचें बी सांगतालो. सो तेन्ना बी पॉसिबल जायनाशिल्लें. नाल्यार हांव कितें सांगतालें लंच टायमार आमकां 1 ते 2.5 ब्रेक आसतालो, लंच ब्रेक. सो त्या टायमार यो तेन्ना बी ताका पॉसिबल ना की तो तेजो जेवणाचो टायम, आपलो जेवणाचो टायम, आपलो बिझनसाचो टायम कॉम्प्रमायज करनासतना ताका मेळपाक जाय आशिल्लें. सो तेणी खूब डिले जायत गेले. बिझनस एक्चुअली प्रायोरिटीर आसता त्या टायमार आसतालो, खूब प्रायोरिटीचेर आसतालो बिझनस. कशेंच पॉसिबल जायना जालें. हांव एक टायम सांगता, तो एक टायम सांगता, अशें करून ऑलमोस्ट न्ही आमचे 1.5 म्हयने काडले. 1-1.5 म्हयने काडलो आमी. 1.5 म्हयने सुमार 1.5 म्हयनो मायज काडलो दिसता. हय सप्टेंबराक आमी स्टार्टींग अशें डिसायड केल्लें की मेळपाचें अशें म्हणून. बट हेणे अशें न्हू थोडे चेडे बी आसता सगळो संवसार सोडून चेडवांक मेळपाक येवपाक सोदता. बट हो इतलो मागीर म्हाका खूब इरिटेट जातालें. आनी म्हाका न्ही अशें करून कितें एक डिसायड केलें न्हू तें तितल्या टायमा भितर कंप्लीट करपाचें. म्हाजो स्वभाव आजून तसो. डिले केलें न्ही म्हाका खूब राग येता. आनी म्हाका खूब राग येतालो फोनाचेर उलोवपाक बी. आनी हांव बी मागीर झगडटा तुवें म्हाका सांगलेलेंच कित्याक मेळपाचें म्हणून सांगलेलेंच कित्याक अशें म्हणून. सो मागीर आमी फर्स्ट केन्ना मेळिल्ले सांग? याद ना. ऑगस्ट सप्टेंबरा आमी हें केलां, डिसायड केलां फर्स्टाक. ऑगस्ट एंड काय सप्टेंबर स्टार्टिंग आमी डिसायड केलां मेळपाचें म्हणून. आनी मागीर ऑलमोस्ट 1-1.5 म्हयनो काडलो तुवें. केन्ना मेळ्ळी मागीर? ऑक्टोबर का नोव्हेंबर. कितले तारखे? कितेंच याद आसना हेका. सप्टेंबर ऑक्टोबर, मिड ऑफ ऑक्टोबर आय थिंक 12-13 तारखेक कितें तरी फर्स्ट टायम मेळ्ळा आमी. ते फोटोज आसा
तुमकां हांव दाखयता फर्स्ट टायम जेन्ना आमी मेळ्ळी पळय न्हू तेन्ना आमी दोगां कशीं दिसतालीं आनी आतां आमी दोगां कितली चेंज दिसता. तेन्ना बरी बारीक आशिल्ले तो हो तर सामकोच बारीक आशिल्लो सामको इतको बारकेलो शिरपुटो इतले व्हडली खाड आशिल्ले केस आशिल्ले अशे सारके बरें दिसता तकले केस ना सो फोटो दाखयता तुमकां आमचो फर्स्ट मिटाचो. डेफिनेटली ताका या म्हाकाय बरो दिसता क्यूट असो आनी हांव बी तेन्ना बारीक आशिल्ले सामके बारीक नाशिल्ले बट आशिल्ले मातशे बारीक अशे आनी आमी लल्लू रामशी दिसतालीं दोगांय. म्हळ्यार त्या टायमार ट्रेंड वेगळो आशिल्लो न्ही. आनी जेन्ना जेन्ना मेळपाक येतालो पळय तेन्ना व्हायटच घालतालो बट फर्स्ट टायम जेन्ना मेळपाक येयल्लो पळय तेन्ना व्हायट घालून नाशिल्ले. खंयचे कपडे घातलेले? व्हायट घातलेले हुडी घातलेली ब्लॅक अँड व्हायट. बट ब्लॅक अँड व्हायट तुझी व्हायट बट ब्लॅक अँड व्हायट हुडी घातलेली. हुडी न्हू स्वेटशर्ट घातलेले ब्लॅक अँड व्हायट अजून आसता. सो मागीर अशें हें करून फायनली डिसायड जालें एक दीस. आनी डिसायड बीन कशें केलें खबर आसा हेणें म्हाका कॉम्प्रोमायज करपा लायलो तो लायलोच म्हाजो अख्खो दीस. हांवें बी हेका कॉम्प्रोमायज करपा लायलो हेजा हाफडे. फायनली अशें आशिल्लें की जो मनीस म्हाजे खातीर एक वर कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी नाशिल्लो तेका हांवें रेडी केलें हाफ डे कॉम्प्रोमायज करपा खातीर. आनी त्या दिसा तो शॉप सोडून आयलो. आपलो बिझनेस सगळो प्लॅन ड्रॉप करून म्हणल्यार सगळं आपलो बिझनेस बी सेट केलें तेणें. त्या दिसाक आपल्याक कसलें काम येवं जायना म्हणून सगळीं कामां पयलीं करून बिरून दवरून त्या दिसा मेळपाक येयलो. सो फर्स्ट आमी खंय मेळ्ळीं सांग? बस स्टँडार मडगांव. बस स्टँडार मडगांव. बस स्टँडार मडगांव. मडगांव बस स्टँडार फर्स्ट. सो फर्स्ट न्ही आमी मडगांव मेळ्ळी बस स्टँडार फर्स्ट. आनी हांव कितें करतालें मोस्टली तेन्ना हांव बायक घेवन ट्रॅवल करतालें. सो हांवें त्या दिसा कितें केलें बायक मडगांव दवरली म्हणल्यार KTC कडेन दवरली ना आयल्यान दवरली. आनीक बसीर हांव गेलें KTC आनी KTC हेजो वेट केलो. थंय बसून हेणें म्हाका ऑलमोस्ट 30 मिनिट्स वेट केलें. जेन्ना पळय हांव मडगांव पावलें पळय न्हू अमको एक टायम आशिल्लो आय थिंक 9:10 सुमार मेळपाचो टायम आशिल्लो. सो त्या दिसा हांव त्या टायमार पावलें आनी म्हाजी संवय अशी की म्हाका खंय वचपाक जाय तर तुमी म्हाका एक टायम सांगलो न्ही 9:00 म्हणून हांव 9:45च थंय पावतलें. लेट केन्ना जावची ना. आनी आतां बसून जो आमकां लेट जाता पळय तो हेकाच लागून हो पयलींच्यान लेट लतीफ. म्हाका 9:10 सुमार सांगला हांव त्या टायमार पावलें. जेन्ना पळय हांव KTC पावून देवून फोन केलो पळय हेका की हांव KTC पावलां तेन्ना हो बाळ्ळी पावला. आनी म्हाका कितें म्हणटना ट्रॅफीक आशिल्लें म्हणून घाटार आपल्याक लेट जालो म्हणून. आनी बाळ्ळीसून मडगांव पावसर हाफ एन आवर हांवें ऑलमोस्ट वेट केलो ऑलमोस्ट 30 मिनिट. आनी म्हाका इतली चिडचिड जाल्ली. आनी तो एक एक्सायटमेंट आसता पळय आमी केन्नाच एकमेकाक पळोवना रियल पळोवनाशिल्ले. व्हिडियो कॉलाचेर पळयल्ले फोटोज पळयल्ले फोनाचेर उलयतालीं चॅट करतालीं बट केन्नाच पळोवनाशिल्ले एकामेकाक इन रियल. तो एक एक्सायटमेंट आसता पळय न्हू पळोवपाचो फर्स्ट टायम मेळपाचो तो नर्वसनेस आसता तो सगळो चिडचिडान कन्वर्ट जालो की म्हाका हाफ एन आवर बस स्टँडार दवरलें. वेट करपाक पडलो हेजें म्हाका टेन्शन आनी हेजी चिडचिड नाशिल्ली. म्हाका चिडचिड हेजी आशिल्ली की कोणी बस स्टँडार मेळ्ळो जाल्यार हांव कितें रिप्लाय करतलें. आनी मागीर ऑलमोस्ट 30 मिनिट्स वेट करून मागीर हो आयलो गाडी घेवन म्हाका येयला आनी म्हाका वेट करपा. हांव बसीर येवन बीन हेज्या पयलीं पावलें. 9:10 समथींग कितें तरी मेळ्ळी. मागीर जेवन बीन आमी वचपाचें आशिल्लीं. हांव कामाक वचपा आशिल्लें 2:30 म्हाका तो ड्रॉप करपाचो आशिल्लो कामा कडेन म्हणल्यार हाजे कडेन हांवें बायक पार्क केल्या थंय 2:30. आनी मागीर तो 2:30 वचपाचो आशिल्लो कित्याक 3 शॉप ओपन करपा जाय न्ही तेका लागून. बट जे मनशान म्हाका सांगलें जेवपाक जेवण बी हाडनाका जेवन बी आमी या म्हणून त्या मनशान काम येयला म्हणून म्हाका 12 सुमार KTC ड्रॉप केलें. जेवण कांय ना त्या दिसा. तुमी इमॅजीन करपाक शकता जी फर्स्ट डेट आशिल्ली पळय न्हू ती कितली हॉरर आशिल्ली ती. ना मागीर क्लियर पॉइंट मागीर क्लियर पॉइंट बिझनेस फर्स्ट तेन्ना मागीर म्हाका 12 सुमार KTC ड्रॉप केलें. हांवें 12 ते 1 KTC वेट केलें आनी 1 सुमार मागीर ऑफिसान वचून जेवण जें आसा पळय तें ऑर्डर करून जेवलें. कितलो राग येयलो आसतलो तुमी चिंता. आनी स्टील हांवें सांजचो मागीर फोन करता फोन बी घेतलो.
असते आमगे स्टोरी. फर्स्ट डेट आसा पळय ते म्हाजो असो आशिल्लो एक्सपिरियन्स, सामको नेगेटिव्ह, सामको म्हणजे सामको नेगेटिव्ह. स्टील मागीर आमचें कम्युनिकेशन जें आसा पळय न्हू ते वाडत गेले. मागीर त्या दिसा तो गेलोच, फोनार उलोवप जालें, परत चॅट जालें, परत मागीर रोखडो आनी 8 दिसान परत मेळपा बी येयलो. त्या दिसा संडे काय कितें तरी आशिल्लो, संडे समथींग आशिल्लो. एंड थर्ड टायम मेळपा येयले तेन्ना हांवें जबरदस्ती फोन करून आपयला. याद आसा न्ही, पयलीं म्हाका सांगलें फर्स्ट दिसा, म्हळ्यार सेकंड टायम जेन्ना तो दीस सारके याद आहा म्हाका. सेकंड टायम जेन्ना मेळ्ळो पयलीं तेन्ना संडे आशिल्लो. सो आनी म्हागेल्या घरा कडेन कशें आशिल्लें, हांव संडेक भायर बी सरताले, फ्रेंड्सां वांगडा वताले बीन. सो आनी म्हाजी फ्रेंड्स जी आशिल्ली पळय ती सगळी मडगांवची आशिल्ली. सो कांय प्रॉब्लम नाशिल्लो, हांव येतालें संडेक बी मडगांव. तशेंच हांव संडे आयलें मडगांव, सेकंड टायम मेळप जालें, उलोवप जालें. सो तेन्ना मातशें तेणें कांय अशें नेगेटिव्ह टायप केलें ना. सो बरे भशेन उलोवप जालें. मागीर म्हाका मडगांवच्यान गार्डना कडेन ड्रॉप केलें. मागीर हांव घरा येयलें रोखडेंच 1-2 वरान. सो तें सगळें जालें. मागीर थर्ड टायम अशें आनी 1-2 वीक सोडून मागीर परत जेन्ना मेळपाचें आशिल्लें पळय तेन्ना डिसायड केलें आमी की मेळपाचें. आनी हांवें माक बी सांगलें की ना, हांव संडे फाल्यां आमी वचपाचें. आमी म्हाजी फ्रेंड्स आशिल्लीं जांकां मां वळखतालीं, आमगेर येवप वचप आशिल्लें, तेंगेर वता अशें म्हणून सांगलें. थर्ड संडे म्हळ्यार आनी 2-3 संडे सोडून थर्ड मीट ही आतां आमगेली. आनी कितें आसता, ती एज तशी आसता जेन्ना अशें करून मेळप भोंवप, म्हळ्यार ती एक्सायटमेंट वेगळी आसता. सो त्या टायमार ती एक्सायटमेंट हेजे कडेन नाशिल्ली. आनी हांवें घरा कडेन बी सांगलें थर्ड मीट न्ही आमचें, हांव फाल्यां मडगांव वचपाचें फ्रेंडा वांगडा भोंवपाक अशें म्हणून सांगलें. आनी सकाळ फुडें उठून हांव रेडी जाता त्या टायमार हेणें म्हाका मेसेज घातल्या की ना, आपूण आतां उठला, आपल्याक येवपा मेळना म्हणून. कितलो राग येवपाचो तुमी सांगा. हांवें घरा कडेन ऑलरेडी सांगलां, हांव रेडी बी जाता, घरा कडल्यान भायर सरपाच्या मुमेंटार हो म्हाका मेसेज करता, आपूण आतां जस्ट उठला आनी आपूण येयना म्हणून. मागीर हांव तशेंच आयलें मडगांव आनी हेका कॉल केलो, हांव मडगांव आसा, तूं एनी हांव यो म्हणून. बसन आसून व्हिडिओ कॉल कर व्हिडिओ कॉल, हेणें म्हाका व्हिडिओ कॉल केलो की खरेंच हांव मडगांव आसा गा म्हणून. आनी मागीर हेणें पळयलो तो प्लेस मडगांव आसा सांगलें हेका हांवें. आनी मागीर हांव म्हणपा लागलें ना, आपूण मडगांव येयना, तूं जाय जाल्यार खंय यो म्हणलो ती म्हाका, बाळ्ळी यो म्हणपा लागलो, तूं जाय जाल्यार, आपूण म्हाका येयना. इतलो एटिट्यूड कित्याक म्हणना, जशें की एकूच चेडो आसा आनी आमी 10-15 चेडवां लग्न जावपा लायनी लागल्या हेजे फाटल्यान, असलो एटिट्यूड दाखोवप आशिल्लो पयलीं स्टार्टींग ना. आनी ते दिसा मागीर आयलो, फायनली आयलो. आनीक बाळ्ळी आपयलें म्हाका. हांवें म्हणा बाळ्ळी येयना, कुंकळे बस स्टँडार जाल्यार यो. मागीर कुंकळे बस स्टँडार येयलो. मागीर भाजे मार्केट आयिल्ल्या मागीर हांवें म्हणला बाळ्ळी येयना, कुंकळे यो. मागीर कुंकळे आयलो. मागीर खंय कुंकळे हांवें बस स्टँडार गाडी लायल्या, हेणें बस स्टँडार थंय मुखाल्यान गाडी लायल्या आनी गाडये बसून अर्दवर. आनी म्हाका जाल्यार वतांतल्यान मडगांवच्यान थंय व्हेलें. मागीर हांव थंयच्यान मागीर घुंवोन घरा दनपारां असलें करतालो. इतलें इरिटेट करतालो जाणा तेन्ना. आतां बी तसोच इरिटेट करता. ते खंय वचपा म्हणल्यार नाका. तेगेलें कशें खबर आहा, हॉलिडे, एन्जॉयमेंट, टायम स्पेंड करप म्हणल्यार घरा कडेन न्हिदप. आजून सुद्दां सेम. तेगेली सुटी म्हटल्यार न्हिदप. आमकां अशें दिसता न्हू हॉलिडेजाक खंय बरी भोंवपा या, कितें करपा या. भोंवपा वचपाचें नांव तेजे फुडें काडप ना. तेजे फुडें नांव काडप तें फक्त न्हिदपाचें. न्हिदप म्हणल्यार तेगेलें लायफ एन्जॉय करप. तेज्या भायर तेगे लायफ एन्जॉय करपाक जायना, फक्त न्हिदपाचें. स्ट्रेस बाबा फ्री जाता. भायर भोंवल्यार बी स्ट्रेस फ्री जाता ना कितें. मागीर ही थर्ड मीट कंप्लीट जाली. मागीर हें आय थिंक ऑक्टोबरांकच समथींग. मागीर हें सगळें जालें. मागीर आमी डिसायड केलें की चल फायनल, हें रिलेशनशीप जें आसा पळय न्हू तें फायनल अशें म्हणून. हेजे कडल्यान येवपाक खूब टायम लागलो. टायम भरपूर काडला. भरपूर टायम घेतलो. म्हळ्यार रिलेशनशीप जें आसा पळय न्हू फायनल हें आमकां दोगांक खबर आशिल्लें. बट तें तोंडार येवपा आनी म्हटल्यार दोगांयली एग्री जें आसा पळय, एग्री अशें म्हणपाचें जें आसा पळय तेका भरपूर टायम लागलो. आय थिंक तेज्या नंतर नोव्हेंबराक समथींग, हय ऑक्टोबर 1.5 म्हयन्यान सुमार समथींग परत मागीर चल डिसायडेड अशें जालें की तूं तुज्या घरा कडेन सांग, आपूण आपल्या फॅमिली कडेन उलयता आनी आमी रिलेशन जें आसा पळय तें फायनल करया अशें म्हणून.
सो आनी एक थिंग म्हटल्यार कितें खबर आसा, ना हेणें म्हाका प्रपोज केलें ना हांवें तुका प्रपोज केलें. प्रपोज आमी कोणाक करूना, बट रिलेशनशीप फायनल केलें. आतां तुमच्या ना हे अमके सर्टन टायमा भितर आमी लग्न जावया, Direct. सगळें फायनल डायरेक्ट फायनल तशें केलें. नाजाल्यार तूं म्हटल्यार तूं एग्री आसा जावं आपूण एग्री आसा अशें आमचें कांयच डिस्कशन जालें ना. आनी आमी जेन्ना पळय फोनार सुद्दां उलयतालीं पळय न्हू, तेन्ना आमचें कशें आशिल्लें खबर आहा, मॅच्युअर्ड डिस्कशन जातालें. अशें ना तूं कितें खालें, तुवें कितें जेवलें, आमचें हें सगळें डिस्कशन जायनाशिल्लें. आमगे सगळें म्हटल्यार जें उलोवप जातालें फोनार तें सगळें मॅच्युअर्ड, म्हळ्यार कशें आतां आमी ह्या एजीचेर कशें मॅच्युअर्डली सगळें डिसायड करतात तशें आमचें डिस्कशन आसतालें. बिझनस कसो जालो, कोण क्लायंट्स येयले, कितें सगळें तें बिझनसा रिलेटेड. आनी मागीर तें हेजें न्ही तेन्ना घराचें काम करपाचें मायंडान आशिल्लें. म्हणल्यार आतां जें घर तुमी पळयता पळय न्हू तें रिसंट घर, लग्नाच्या टायमार म्हणल्यार लग्न जावचे थोडो टायम पयलीं कन्स्ट्रक्ट केलां, बांदलां हेणें. तेच्या पयलीं न्ही बेश्टे सिंपल जे पयलींचीं घरां आसता पळय न्हू मातयेचे, तितल्यो मोठ्यो वण्टी आसता पळय मातयेच्यो, कुसयल्ली माती जाका आमी म्हणटा पळय, त्या मातयेचें घर आशिल्लें सगळें घर जें आशिल्लें तें. सो तेजो तो प्लॅन आशिल्लो की घर बांदपाचें. सो तेजे रिलेटेड आनी हांवूय बी रियल इस्टेटान कामाक आशिल्ल्या कारणान तेका खूब हेल्पफूल जातालें. सो हांव तो प्लॅन कसो करप, मागीर इंजिनियर्स बी आशिल्ले न्ही आमच्या कंपनी, सो तेंचे कडल्यान हांवें तो ब्लू प्रिंट करून घेतलो. ब्लू प्रिंट बी सगळें तुवेंच करून दिलो म्हाका. हय, ब्लू प्रिंट करून दिवप, प्लॅन करून दिलो घराचो प्लॅन, म्हळ्यार कितले जाग्या भितर तुका बांदपाक जाय, कितले रूम करपाक जाय, ते अकॉर्डिंग हांवें म्हाजें डिस्कशन करप, मागीर हेका परत रिटर्न सांगप, असलें सगळें आमचें मॅच्युअर्ड डिस्कशन. सो जेन्ना केन्ना फोन येतालो तेन्ना अशेंच. आनी हार्डली आमी न्ही अख्खे दिसा भितर न्ही एक 20-25 चल केन्नाय चुकून मॅक्झिमम 1 वर, केन्नाय चुकून ना डेली न्ही इतलोच टायम आमचें उलोवप आसतालें. दिसा एक 20 मिनिट्स. हय मोस्टली. आनी तें जर उलोवन जालें आयच्या दिसाचें, सांगपाचें आसलें तें सांगलें, विचारपाचें आसलें तें विचारलें, जालें. मागीर कितें आनी कितें सांग मुगो, तूं सांग. हांव म्हणटालें तूं सांग, तो म्हणटालो तूं सांग, काय ना हां बरें तर. आमचें उलोवप इतलेंच आशिल्लें. आमी केन्नाच न्ही एकमेका कडेन कपल्स जशें उलयता बीन तशें केन्ना उलयलीं बी ना, आनी तसो बिहेव बी केन्ना केलो ना. अशें जेन्ना आमी दोगूय जाण आसता तेन्नाय बी केलें ना पब्लिकली केन्ना केलें ना. इवन तुमी आयज सुद्दां म्हाका जर खंय पळयलें, म्हाजे व्हिवर्स आसतले जेणी म्हाका पळयलें आसतलें खंय मार्केटान, केन्नाच तुमी सांगचें आमी हातीक धरून चल्ल्या जावं अशें हातीक हात घालून चल्लेली, केन्नाच सांगचें. आयज मेरेन म्हाज्या लायफान तो मुमेंट येयलोच ना. म्हाका बी केन्ना याद उरना की अशें करून हाती धरून चलपाक जाय म्हणना, तेका बी केन्ना याद उरना. पयलीं बीन आमचें सिच्युएशन हेच आशिल्लें, आमी कपल्सा भशेन केन्ना बिहेव करत नाशिल्लीं. मागीर हेणें म्हाका सांगलें तूं घरा कडेन पयलीं सांग, पयलीं म्हाका सांगलें तुवें घरा कडेन सांग म्हणून. हांवें माक सांगलें अशें अशें आसा म्हणून. मान पयलीं विचारलें कितें काम करता, आनी हांवें जशें सांगनाका बिझनस म्हणून मान पयलीं नाका म्हटलें. फर्स्ट जें आन्सर आशिल्लें पळय न्हू घरा कडल्यान तें नाका म्हणून आयलें. म्हणल्यार म्हाका पप्पाक खबर नाशिल्लें, माक खबर आशिल्लें. मागीर भयणीक सांगलें, म्हणल्यार धाकटी भयण म्हाजी, तेका सांगलें. मागीर मान सांगलें नाका म्हणपा फाटल्यान बी तिजें रिजन आसा की तिका न्ही पयलीं सान जेन्ना पळय अशें कोणी विचारताले सयरीगत जावं म्हाका केन्ना, तेन्ना ती म्हणटाली बिझनस इतलो नाका, प्रायवेट जायना तो बट जॉब करपी आसपाक जाय. कित्याक की बिझनस करपी जे आसा बिझनसा वांगडा न्हू तिचो एक बरो एक हॉरर एक्सपिरियन्स आसा. सो तेका लागून तिका तो बिझनस नाका आशिल्लो. जेन्ना पप्पा लग्न जाल्ले पळय तेन्ना पप्पाचो एक बारीकसो बिझनस आशिल्लो आनी तो बिझनस खूब लॉसांक गेलो. खूब मागीर तेणी प्रॉब्लम्स फेस केले, खूब कितें लायफान वायट घडलें. सो तेका लागून तिका तो बिझनस म्हणून जो आसा पळय तो नाका आशिल्लो. ती म्हणटाली तूं गव्हर्मेंट जॉब पळय कितें सेफ, म्हाजे कडेन गव्हर्मेंट जॉब ना न्ही, सो तेका लागून ती म्हणटाली एक सेफ सायडी लागून तूं गव्हर्मेंट जॉबाचो कोणी पळय कांय ना बट कितें गव्हर्मेंट जॉब आसपाक जाय अशें म्हणून. मागीर जेन्ना पळय तिका हांवें बिझनस म्हणून सांगलें तेणी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलें नाका, आपणाक जाल्यार नाका, आपूण जाल्यार ना तुगे भानगडीक, मान पयलीं सांगलें. सो मागीर हांवें 1-2दा म्हाका कन्विन्स करपाचें ट्राय केलें. सो ती एग्री जाली ना. मागीर तें जें आसा पळय न्हू तें पप्पा कडेन पावली, ती केस जी आसा पळय. मान पप्पाक सांगलें की हांव अशें सांगता अशें म्हणून. मागीर पप्पालें म्हाजे कडेन डिस्कशन जालें.
फोनार उलयलो तू ना डायरेक्टली मेळ्ळो न्ही उलयला मागीर फोनार उलयलो पप्पाल्यान हेगेर फोनार उलोवप जालें मागीर पप्पान हेका डायरेक्ट सांगलें फोनार बी नाका आमी एक दीस डायरेक्ट मेळून उलोवया अशें म्हणून मागीर हांवें म्हटलें आमी फातर्प्या देवळांक या समती देवळाचें बी जातलें आनी हें बी जातलें आनी मेळप बी जातलें न्ही अशें म्हणून सो मागीर हांव कामाक गेल्लें हांव हाफ डे घेवन भायल्या भायर मडगांवच्यान फातर्पा आयलें बायक घेवन मा आनी पप्पा बीन आयलीं फातर्पा हो आयलो कार घेवन मागीर मेळप जालें मागीर देवळां भितर न्ही भायर अशें करून मेळप जालें उलोवप जालें आनीक जालें डिस्कशन जालें सगळें मागीर पप्पाक ओके म्हणल्यार पप्पालें कशें आशिल्लो मनीस बरो न्ही जाल्यार भांगराचो बी संवसार करूं शकता आनी मनीस जर बरो ना न्ही तेज्या आदी भांगर बी दिलें तें फातरच अशें म्हणून सो उलोवप जालें डिस्कशन जालें त्या दिसा रातचें मागीर घरा कडेन वचून आमचें उलोवप डिस्कशन जालें सो मागीर पप्पान सांगलें कांय प्रॉब्लम ना तशें बिझनस बी कांय ना तेज्या नशिबान आसा म्हणल्यार म्हाज्या नशिबान जर आसा न्ही जाल्यार हेचेर बीन बरें करून संवसार करपाक शकता ना नशिबान त्रासच काडपाचे आसा जाल्यार इतलो बिझनस आनी हे जॉब आनी हें सोदून कांय फायदो ना अशें म्हणून सो तें सगळें डिस्कस जालें हें जालें मागीर जेन्ना पळय हो घरा कडेन म्हळ्यार तांकां मेळपाक येयल्लो पळय मा पप्पाक तेन्ना पप्पान हेणें सांगलें की आपूण घर बांदपाचो आसा म्हणून पयली एटम बॉम्ब तो फोडलो आनी घरा कडेन म्हाजें अशें आशिल्लें की लग्न करपाक जाय आतां ह्या वर्सा भितर 2019 हय नोव्हेंबर एंडाक अशें डिसेंबराक समथींग सो डिसेंबराक समथींग मा पप्पाक हेजें मेळप जाल्लें हेणें तेन्ना पयली एटम बॉम्ब फोडलो की ना आपूण आतां सद्याक घर मोडटा नोव्हेंबराक तें आपूण आतां घर जें आसा पळय तें मोडपाचें म्हणल्यार आपल्या घराचें काम चालू करपाचें आसा आनी आपूण आतां लग्न जावपाक शकना आपल्या मिनिमम 1 वर्स जाय पयली बॉम्ब तो फोडलो मा नाका म्हणटाली आनी तेजेर हें आनी पप्पान हेका विचारलें पप्पा म्हागेलो मॅच्युअर्ड आनी प्रॅक्टिकल मनीस आशिल्लो जशें हांव कशें प्रॅक्टिकल त्या टायप इमोशन्स बीन ते मागीर पयलीं प्रॅक्टिकल थिंकींग प्रॅक्टिकल उलोवप पप्पाल तशें आशिल्लें पप्पान हेका डायरेक्ट विचारलें पळय तूं घर मोडून फूल नवें घर काडटा रिनोवेट करना 1 वर्स तुका घराकच लागतलें न्ही रोखडेंच घर बांदून तुज्यान 1-2 म्हयन्यान लग्न जावपाक जातलें पप्पान पयलो प्रश्न केलो आनी इजिली हय म्हटलें हय आपल्या कडेन सेवींग आसा घरा पुरतें सो ते आपूण घराक सेवींग घालतलो आनी मागीर काम तर चालू आसाच न्ही सो तें काम हे 1 वर्साक जें कितें कामाचें येता तें आपूण लग्नाक इन्वेस्ट करतलो अशें म्हणून हेणें सांगलें हेणें घराच्या कामाक हात घातलो लग्नाक मेन फर्स्ट आडमेळी जेका आमी म्हणटा पळय न्हू ती आयली मे म्हयन्याक कोरोना आयलो फर्स्टच कर्फ्यू लागलो पळय तो कर्फ्यू सो त्या दिसा एक्चुली आमचो स्लॅपाचो प्लॅन आशिल्लो प्लेटी बी मारून दवरलेल्यो 1 दिसा खातीर कर्फ्यू न्ही तो संडेक सो आमी कितें डिसायड केलें चल मंडेक घालया कितें म्हणटा स्लॅब घालता तो मंडेक घालया बट खंय नेक्स्ट डेचे 3-8 दीस गेले 15 दीस गेले जून जालो मे सोंपलो जून जालो तरी कांय ना प्लेटी जावूं लागलो बॅन हांगा आमचेर प्रेशर हांव थंय घरा कोरोना भायर सरपाक मेळना पयलीं हांगा खावपाचें म्हणटा तशें हें जावन पडलां तितून भितर हें स्लॅपाचें टेन्शन खडी मेळना रेंव मेळना कांयच ना प्लेटी जाल्यो अश्यो बॅन जावन एक्चुली तेजे पयले दिसा ज्या दिसा कर्फ्यू लागला पळय न्हू तेजे पयले दिसा सॅटर्डेक स्लॅपाचेर प्लॅन आशिल्लो बट हेणें मस्तीपणां केली हेणें नाका आशिल्लें लोकांच्या फेवरान गेलो आनी तो प्लॅन जो आसा पळय तो संडेक केलो संडेक कर्फ्यू येयलो आनी मागीर ते सगळें पोस्टपोन जायत गेलो इफ जर हो लोकांच्या हेल्पाक त्या दिसा वचून आशिल्लो न्ही सॅटर्डेक जाल्यार आमकां इतलें टेन्शन जायनासलें इतलो सगळो वर्कलोड जायनाशिल्लो बट हो लोकांच्या बऱ्याक गेलो आनी सगळे त्रासांक पडून घेतले सो ते सगळें जावन गेलें आनीक चवथ जुलयाक श्रावण जुलय टू ऑगस्ट समथींग श्रावण सप्टेंबर फर्स्टाकच हें चवथ स्टार्टिंगाकच काय ऑगस्ट एंडाक कितें तरी आनी आमचेर प्रेशर कित्याक लागून चवथ करूं जाय घरान गणपती तर पुजोवंक जाय गणपती काय बेश्टात रावता थंय काय पुजोवंक शकना कसो करून तो प्रेशर येयलो मागीर सो एनी हांव मागीर कर्फ्यू म्हळ्यार तुमकां खबर आसा भायर सरो मेळना कांय ना स्टील हेणें वळख लायली आपली हेजो तेजो फावोल लावन हें करून तें करून केलो एनी हांव एक घातलो स्लॅब फायनली घराचें काम केलें कशें बशें चवथ म्हळ्यार घराचें काम केलें चवथ केली चवथीचे 4-5 दीस पयलीं काय 8 दीस पयलीं कितें तरी गृहप्रवेश केलो 5-6 दिसा पयलीं हय चवथीचे थोडे दीस पयलीं गृहप्रवेश केलो गृहप्रवेश त्या दिसा गृहप्रवेशा बी हांव ना कित्याक की गेट बंद
गेट लागता न्ही पोळ्या गेट चेकपोस्ट गेट सगळें हाडून लागता. दिल्लो न्ही. हांवें सगळं गेटी ते सायडीक. सामान ऍक्च्युली सगळं तेन्ना म्हटल्यार न्ही नॉर्मल शॉप्स ऑफिसीस सगळे चालू जाले बट गेट जी आसा पळय ती क्रॉस करपाक मेळनाशिल्लें. आनी हेका मेन म्हणल्यार बाजार करूं कळना, कितें हाडूं म्हणून कळना, कितें सोडूं म्हणून कळना. गृहप्रवेशा भटान येद्दे व्हडलें लिस्ट दिलें हे जाय. आनी फायनान्शियली खूब हारलो, भरपूर हारलो, भरपूर. लास्ट अशे पयशे अशी परिस्थिती जाली की म्हाजे कडेन हात करपाक पडलो. हांवें एका सम अमावंट दिलो. सो दिलोच म्हळ्यार जेन्ना पळय फिनिशिंगाचें काम चालू आशिल्लें पळय न्हू, लास्ट फायनल जेन्ना कितें म्हणटा एका पुट्टी आनी कितें कितें करता पळय तेन्ना प्लंबिंगाचें इलेक्ट्रिकल काम करता तेन्ना खूब पयशांची गरज येयली. कित्याक पयशे आसा हेजे कडेन बट सगळे वाटेन पयशे ब्लॉक जावन पडला. बिझनेस म्हळ्यार तुमकां खबर आसा सॅलरी न्ही ती टायम टू टायम हातीर येवपाक. बरें सगळें अशें करपाचें विचार आशिल्लो बट परिस्थिती तशी नाशिल्ली तेन्ना. एकदाचें कितें जावन पडल्यार पुरो जाल्लें. घरान कांय नासतना घर खाली दवरून काय गृहप्रवेश करपाक शकना. थोड्योश्यो ज्यो नॅसेसरी गोश्टी आहा त्यो तरी घेवपाक जाय न्ही. सो हांवें जे डबे लागता किचनाक कंटेनर जेका म्हणटात ते धरून पांय पुसणी, मॉप, सारण, बालदी ते सगळें कितें म्हणनासतना इवन हे जे कर्टन्साक रॉड घालता पळय न्हू ते रॉड सुद्दां हांवें सावड्डेसान हाडलेले. इतले म्हळ्यार म्हाजो एक मानलेलो भाव आसा गितेश भाई, तेगेली कार आशिल्ली, ताका सांगलें अशें अशें आसा म्हाका घेटी कडेन वचपाक जाय. हेका सांगलें हांव घेटीर हाडून दिता तुका, तूं त्या सायडीच्यान यो घेटीर आनी तें सगळें सामान घेवन चल म्हणून. ते गृहप्रवेशाच्या पयले दिसा इतली परिस्थिती आमची बिकट जाल्ली की जो मनीस म्हणल्यार केन्नाच आपले फॅमिली कडेन तेणें केन्ना हात करूं नाशिल्लो, जावं केन्ना कोणाक प्रॉब्लम सांगूं ना, त्या मनशाक म्हाजे कडेन पयशे मागपाक पडले स्वताहून जावन की ना आपूण असं झाला आपल्याच्या नातान मुखार घराचें कांयच काम करपाक जायना. कित्याक लागून ही परिस्थिती आयली की आतां आमी म्हणटा की फॅमिली हे ते म्हणून बट अशी जेन्ना वायट परिस्थिती येता पळय तेन्ना कोणूच साथ दिना. सगळीं न्ही आसून सुद्दां मागीर तोंड जी मनशां पळय न्हू हेका नाचयताली पळय एक टायमार त्या मनशान हेजो वायट टायम येयलो तेन्ना पळोवं बी ना, विचारूं सुद्दां ना कोणें, हेल्प करपाची सोडूच. घर बांदता तें म्हणल्यार तेन्ना सावन गृहप्रवेश म्हळ्यार कोणें एकल्यान विचारूं बसून ना बाबा तुका गरज आसा दिवूं जावं कितें करूं. आनी जेन्ना पळय तांकां गरज आसताली पळय तेन्ना हो विचारनासतना नाका म्हणल्यार बी हेल्प करतालो, फायनान्शियल हेल्प त्या लोकांक. तेणी ताका विचारलें बी ना टील गृहप्रवेश म्हणल्यार. आनी मागीर एकदांचो गृहप्रवेश जालो, चवथ केली, चवथ बीन एकल्यान केली सगळें. चवथीक हांवें कांय हेल्प करूं ना. चवथीक तेणें आपल्यालें दिवाळे कडेन मागीर प्रेशर ना, दिवाळे पयलीं जो प्रेशर येयलो तो म्हणल्यार लग्नाचो. पप्पाक तर हेणें उतर दिलें ना आपूण करतलें तें कांय ना अशें म्हणून. लग्नाचो हें जालो, लग्न करपाक जाय आतां. सो लग्नाचें म्हणल्यार मागीर असो कांय प्रेशर नाशिल्लो की ना जावंकूच जाय तुवें जा म्हणलें म्हणून जावंकूच जाय अशें प्रेशर नासलें. बट हांवें ना हें दिल्लें ओके कमिटमेंट केल्लो की डिसेंबर हांव जातलो ओके. बट हांवें फक्त डिसेंबर सोडून 6 दीस लेट जालो. बट ते आमी जावन लेट केले. तुवें अशें म्हळ्यार तुका लागून लेट जावना. खंयच्यान अरेंज केले पयशे. एक्चुली हांवें हेका सांगलें की इफ सपोज जायना न्ही जाल्यार नाका आतां डिसेंबराक मे म्हयन्या कडेन बी जावया अशें म्हणून. होम ना आपल्यान जशें सांगलें आपूण डिसेंबर म्हळ्यार लग्न जाता आपूण डिसेंबराकूच लग्न जातलो. ऑक्टोबराक आमगे सिवील जाली. सिवील ऑक्टोबर 26 ऑक्टोबर 2020 आमगे सिवील जाली. आनीक तेन्ना सिवील केली आमी. मागीर नोव्हेंबराक दिवाळी जाली आनी डिसेंबराक मागीर एक्चुली आमगेले 19 डिसेंबराचो प्लॅन आशिल्लो लग्नाचो. 19 डिसेंबराक लग्न जावया म्हणून अशें एक याद उरपा सारको दीस न्ही अशें म्हणून. बट त्या दिसा हांवें म्हागेल्या फ्रेंडालें लग्न आशिल्लें सो तो कॅन्सल केलो. मागीर आमकां हॉल मेळना जालें 22, 23, 24, 25 म्हळ्यार हॉल 25 तारीख अप टू हॉल कशेंच मेळना. आनी आमकां लग्न जावपाक जाय आशिल्लें फातर्पास. कित्याक म्हळ्यार दोगांयकूय लागीं मेन म्हटल्यार मिड पॉयंट आमगेलो आनी दोगांय आमी थंय फातर्पिया वयल्या देवळा मागण्याची. सो आमकां थंयच वयल्या देवळा कडेन ना सकल्या देवळा कडेन खंय एक कडेन लग्न जावप म्हळ्यार थंयच लग्न जावपाचें आशिल्लें. 6 तारखेक फायनली डिसायड जालें, हॉल बील बूक केलो आनी 6 तारखेक लग्न जालें. बट लग्नाक म्हणून कशें
त्याच्या पयलीं कोण लग्न जालें तांकां ते 50 लोकूच घेवन लग्न जावपा जाय बी तशें आसलें. आमच्या टायमार 100 लोकांचेर पावले फायनली. माझे 100 हेजे 100 200 लोकां भितर. बट आम्ही खूप लोक हय. आमी ऑलमोस्ट एक जेवण बी जें आसा पळय त्या 500-700 लोकांचें जेवण आनी 1000 लोकांचो हॉल असो करून आमी बूक केल्लें. नॉर्मल कशें लग्नाक करता तशें. आनी जशें आमकां जाय आशिल्लें पळय तशेंच लग्न जालें. जें लग्न जें आसा तें आमी मस्त आमकां जाय तशें केलें. सो आमच्या लग्ना फाटल्यान बी आमच्या लव स्टोरीच्यान व्हडली आनी इंट्रस्टींग स्टोरी आसा. जे कोणाक खबर आसा तांकां खबर आसा आनी जे कोणाक पळय खबर आसा पळय तुमकां खबर आसा बट हाफूच खबर आसतली कित्याक तुमी आमच्या तोंडान आमच्या सायडीच्यान केन्ना आयकुना. जी आयकल्या ती ऑपोजीट सायडीच्यान आयकली आसतली. सो तुमकां लग्नाची स्टोरी जी खबर आसा ती अर्दवट खबर आसतली जेंकां खबर आसा ती. आनी जेंकां खबर ना पळय न्ही तांकां सांगता इतली इंट्रस्टींग स्टोरी आसा जाणा एक अख्खो बूक बरोवंक शकता आमचेर दोगांचेर. लव स्टोरी आमची सोडून ना फक्त वेडिंगाचेर. थोड्या जाणांक खबर आसतली जावं व्हिडिओ पळयता तांकां खूब इंट्रस्टींग स्टोरी आहा ती मागीर तुमकां आनी केन्नाय सांगता. आतां सांगची ना बेगीन मागीर सांगता थोड्या दिसान. सो आमची फायनली अशी आशिल्ली लव स्टोरी. बट तुमकां सांगता आमची वेडिंग डेट सोडली न्ही जाल्यार बाकीची खंयचीच डेट एक खबर ना. आमचे सिवील केन्ना जाल्ले रे ते सगळं याद करप कितें. आत्ता सांगला हांवें आत्ता जस्ट सांगला हांवें केन्ना जाल्ली 16 विचारता काय सांगता सांगता 16 ऑक्टोबर दिसता म्हाका. दिसता न्ही सारकी सांग. 16 ऑक्टोबर 26 ऑक्टोबर. 2 1 ते 1 काय 2 ते जाले. हा तशें कांय ना कांयच खबर ना. बट आसूं जशें आसा तशें बरें आसा. आमी कोणालें कांय घेवन बसना कांय पडून वचूना म्हणून आमी इतल्यार बरी आसा म्हणून तुमकां अशी दिसता न्ही रे. जें कितें घेवपाक जाय जें कितें लावन घेवपाक जाय तितलेंच लावन घेता बाकीचें कांय ना. लोक आतां म्हाका कमेंट सुद्दां येता हा तुमी बरें इतलें एन्जॉय करता हें करता तें करता आनी लायफान आसा कितें फाल्यां कोणें पळयलां. जें कितें आयज आसा तेंच एन्जॉय करपाचें जें कितें आयज आसा तेंच जगपाचें. सो चलात तर तुमचो आनी चड टायम वेस्ट करिना. मेळटा मागीर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. आनी वेडिंगाचो व्हिडिओ वेडिंगाची स्टोरी जी आसा पळय ती सांग म्हणून कमेंट करतला. पयलींच सांगता आतां इतल्या बेगीन कशेंच ना. वेडिंगाची स्टोरी सांगतले तुमकां हांव बट मागीर इतली इंट्रस्टींग हा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 करपा पडटले. तुमकां बेजार येतलो. बेजार येवची ना इंट्रस्टींग आसा ती. तुमी 5य पार्ट जे आसा पळय ते इंट्रस्टान पळयतले केले जाल्यार इतली इंट्रस्टींग आसा. म्हणल्यार तुमी अनइमॅजिनरी तुमी इमॅजीन बी करपाक शकना इतलें इंट्रस्टींग आसा आमचो वेडिंग स्टोरी. लव स्टोरी कांय ना इंट्रस्टींग कित्याक आमकां दोगांयकूय इंट्रस्ट नाशिल्लो ना उलोवपा ना भोंवपा ना कितें करपा. सो ताका लागून तितून इंट्रस्ट कांय ना. सो वेडिंग स्टोरी आमची इंट्रस्टींग आहा ती तुमकां मागीर केन्ना शेअर करता. सो चलात तर मेळया फाल्यां आनी एक असोच नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करात. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. दोन्ही हातीन बाय बाय एकू हातीन बाय बाय.